नमस्कार. आयच्या डिबेटाच्या ह्या स्पेशल एडिशनाक तुमकां येवकार. तुमकां खबर आहा की मदीक डिबेट घेतात, खासा डिबेट घेतात आनी म्हजे कडेन 5 सामके खास अशे गेस्ट आसात. फाटली सप्तका भितर तुमकां खबर आहा सरकार पडटा, सरकार उडोवपाचे हालचाली चल्ल्यात. कोण सूत्रधार, कोण सगळी कारवाई करता, ह्या सगळ्यांचेर चर्चा चलताली. सो आमी एक गजाल ठरयली की सगळ्यांक अशे तरेन हाडया जंय जांकां घेनासतना किंवा जांणी स्वता एक जर सक्रीय सहभाग घेतलो ना जाल्यार सरकार जावपाक शकना अशा कांय एलिमेंट्सां हाडून आनी दोन्ही भाजपा काँग्रेस अपक्ष अशी सगळे एलिमेंट्सां हाडून ही भासाभास जावची आनी खरेंच ह्यो वावड्यो किंवा जे कितें घडलां ते कित्याक घडलां, कोण जबाबदार, खरेंच कितें चुकता काय कितें आनी हातूंतल्यान मुखार कशी वचपाची, वाट कशी काडपाची ह्या हेजेर भासाभास करतले. 5 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. हांवें जर सांगलां तशें जाणी जर मनार घेतलें ना जाल्यार सरकार हालपूय कुस्तार आनी सरकार उरपूय कुस्तार अशी 5 मानेस्त. पयली आसात म्हजे बरोबर पर्वरेचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे, जे खंयचे वटच्यान आसात हाचे विशीं आतां उलयतकीर कळटलें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे अलेक्स रेजिनॉल्ड. तांणी जर मनार सांगलें की आमी सरकार करचेच ना, आमी 5 वर्सां ऑपोजिशनाक बसतलेच म्हणून, जाल्यार कोणें कितलेय हातपांय मारले तरी कांयच जावपाक शकना. तिसरी आसात म्हजे बरोबर जांकां सुरवातीक जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना ह्या सगळ्या हाजो लिडर सामकें तांकां लागून हें सगळी वातावरण तापलां अशें म्हणटाले ते भाजपाचे विष्णू सुर्यावाग सर. स्वागत तुमचें. चवथी आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे निलेश काब्राल. असोय बोवाळ जाल्लो की खंय तरी मायनींग एरियांतले आमदार अपसेट जाल्यात आनी ताका लागून सगळो बोवाळ चल्ला. आनी 5वी आसात ते म्हळ्यार जांकां ह्या एकूण सगळ्या प्रकरणाचो सूत्रधार वित्रधार म्हूण नांव दिल्लें ते विजय सरदेसाय. सुरवात हांव रोहन तुजे करता. एकूण खरेंच परिस्थिती कितें आनी तूं खंय आसा, खंयचे वटच्यान आसा, तूं हालोवपा वटच्यान आसा, रावोवपा वटेच्यान आसा काय फक्त अस्वस्थ आसा? हांव अपक्ष आमदार आनी अपक्ष आशिल्ल्यान ऑलरेडी सरकाराक ऑलरेडी तेंको दिल्लो आसा. सो खंय आसा आनी खंय ना ताजें ऑलरेडी आमी व्यक्त केल्लें आसा. अपक्ष आशिल्ल्यान वी हॅव सपोर्टेड गव्हर्मेंट बिकॉज वी निडेड अ चेंज. पयले सरकार जो आशिल्लो तो कांय करूंक शकलो ना म्हणून नव्या सरकाराक चान्स दिल्लो. हांव तुका म्हणना हो बीजेपीचो सरकार निवडून आयला, हांव म्हणटा परिवर्तनाचो सरकार निवडून आयलो. As of today, the government has failed miserably on all fronts under the able leadership of Mr. Manohar Parrikar. But as of date, I am supporting the government, issue based. मिजरेबली फेल्ड हें तूं मान्य करता. सो तूं अस्वस्थ आसा? अस्वस्थ आसा कित्याक आमी नवे आमदार, आमी एक विचार घेवन आयिल्ले की जे लास्ट 5 वर्सां जाल्लें ताजे फुडें एक परिवर्तन जातलें आनी वी वील शो द पीपल द डेव्हलपमेंट, वी वील गीव पीपल वॉट दे वॉन्ट. अजून पर्यंत ते आमी दिवंक पावना. हाका आतां जवळ जवळ 15 म्हयने जाले. सो ती मातशी अस्वस्थपणां आसा. पूण तातूंत ती सरकार टॉपलिंग हें सगळें रुमर्स. आय एम नॉट गोईंग बाय दॅट स्टेटमेंट. वी फील द थिंग टुडे बिकॉज एज MLAs वी आर अकाउंटेबल टू अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच वी आर नॉट बीन एबल टू डिलिव्हर. विष्णुबाब, बंडखोरांचे फुडारी अशे तरेन जाले. मागीर तुमची ती सारकी फेमस पत्रकार परिशद जाली की खंयच विश्वासघात करचो ना, आय विल नॉट बॅकस्टेप CM म्हणून. एक्च्युअल परिस्थिती कितें की तुमी अस्वस्थ आसात कारण तुमची स्टेटमेंट्स जर पळयली फाटले कांय दिसांतले जाल्यार एक गजाल स्पश्टपणान दिसता की यू आर नॉट व्हेरी हॅपी. हे गजाल स्पश्ट जाता. आतां हातूंतल्यान खंय तरी एक वातावरण मातशें गरम जालें फाटले कांय दिसांनी. अस्वस्थ आसप आनी बंडखोरीक प्रवृत्त जावप ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली. अस्वस्थता ही म्हजे मदीं पयले दिसाच्यान आसा. ताजें कारण जे कांय बेजीक मुद्द्या वयल्यान आमी विधानसभेन पावल दवरिल्लें भाजपाचें तिकीट घेवन तेच मुद्दे अजून सुटूना. सो ते सुट्टसर अस्वस्थता ही उरतलीच. पूण ती पराकोटीक वचून बाबा बंडखोरी करपा इतपत निर्णय घेवपा सारको इतली अस्वस्थता आसा अशें म्हाका दिसना. पूण हातूंत कितें आसा जाल्यार आमी सरकार बद्दलूय जेन्ना उलयतात तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय की समजा एक 3 बापूय आसा. 3 बापाय मदले दोगांची भुरगीं बरीं सुंदर गुडगुडीत आहा आनी एकट्याचें कुरूप आहा. जग म्हणटा की हें कुरूप आहा म्हणून. पूण तो बापूय पळय ते कुरूप भुरगो तो सदांच म्हणटा म्हजें भुरगें सदां सुंदर आसता म्हणून, ताजें भुरगें आसता तें. सो आमचें आनी सरकाराचें नातें हें अशें जाता. पूण म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी आनी म्हणटा की तुमच्यान सरकाराचें नातें अशेंच आसा म्हणून तुमकां अशी कित्याक जाणीव जाता की तुमी कुरूप आनीक खंय तरी कुरूप आसली तरी आमकां सांबाळून घेतले. एक सत्ताधारी पक्ष आसून रोहन तरी अपक्ष, तुमी सत्ताधारी पक्ष आसून ही अस्वस्थता कित्याक? सुंदर चेहरो जर तसोच वतान करपलो, पावसान भिजलो जाल्यार केन्ना केन्ना ताजें सौंदर्य नश्ट जायत वता.
वेळोवेळी ताजी हें करची पडटा. तुमगे एकच सीझन जाला, खंयचो इतली बेगीन कुरूप जाले? ना कुरूप जालो अशें कोणें म्हणलां, हांवें म्हणूं ना. पूण जें सौंदर्य आशिल्लें, जी तिकसाण पयलीं आशिल्ली पळय, जो ग्लो आसलो, तो गेला. हो ग्लो आज दिसना. तरी आसतना आमचें सरकार तें आमचें सरकार. कित्याक दिसना ग्लो हाजेर आमी मागीर येवया. विजय, कितें सूत्रधार सारके, म्हळ्यार तुका तर सरकार घडोवपाचो उडोवपाचो भरपूर अनुभव आसा, मिटींग घेवपाचो अनुभव आसा, अशें सगळें अशी अख्खी गोंयाक खबर आहा. परत ह्याय खेपेक विजय सरदेसाय अकस्मात उमेद आयली की सगळ्यांक घेवन तुगेलें सरकार परत मातशी गडगडावया म्हणून? एक म्हणल्यार हो हे सरकाराक 30 आमदार सपोर्ट करतात. जे सपोर्ट करनात ते काँग्रेसीचे न्हू आनी एक हांव कन्सिस्टंटली सरकाराक ओपोज करीत आहा, दारेर धरीत आहा. हाजे खातीर सरकाराक चड करून BJPक एक संवय आहा, आपलें जेन्ना नाचूंक कळना तेन्ना आंगण वांकडें, कारण कोणाचेर तरी बोट दाखोवप. पयर आतां काणकोणा जेन्ना जेवणां तें फूड पॉयजनींग जालां, आतांचो मिनिस्टर म्हणटा काँग्रेसीचेर पॉयंट आवट करता, सो कोणाक तरी ब्लेम करप. सो आय थिंक बिकॉज ऑफ दीस की सदांच जो कन्सिस्टंटली कोण ओपोज करता आनी जो कॉम्प्रोमायज इजिली BJP कडेन जावंक शकना, ताजे खातीर सुत्रधार आसपाक आमी 10 आमदार जे ओपोजिशनान आहात ते सरकार ओडोवंक शकना. सरकार कोण ओडोवंक शकता? जे BJPचे 21 नाजाल्यार जे 9 दुसरे जे सपोर्ट करतात, हेच सरकार ओडोवंक शकतात. आतां तुका हांव कशें तें सांगता, BJPन सांगलें की आमचे 21 सारके आहा, म्हळ्यार उरिल्ले 9 जे सपोर्ट करता ते सारके ना जाले. राजकारणान कॉन्क्लुजन कशें काडप? आय एम नॉट रीड इफ द होल वर्ल्ड हॅज रायट बिटवीन द लायन्स. See, we should have said that the government is not stable. We have not said it. The BJP time and again is going and telling the people that government is stable. So what the people are supposed to infer? That the government is not stable. And I believe now, because the BJP is repeating, it's like the Goebbelian truth. You keep repeating a lie to make it the truth. Therefore, the truth is that the government is not stable. This is what I फाटली दिसांनी जो बोवाळ जालो विजय, तातूंत भितर तुजी भूमिका कितें आशिल्ली? पळय, बोवाळ सगळे लोक म्हणटात की बोवाळ सुरवात जालो मनोहर पर्रीकार गोंयांत ना म्हणून. मनोहर पर्रीकार जे दिसा गोंयच्यान गेलो, वाचूंक येता की तो ब्रसल्साक गेला काय युरोपाक गेला, त्याच दिसा हांव गोंया आयलो. सो इट इज परहॅप्स अ कोइन्सिडन्स. जे दिसा तो वता तेच दिसा हांव पावता. सो हांव तसो हांगा रावन कितें मॅनिप्युलेट करपाक आय डिडंट हॅव मच रूम फॉर इट. सो तशें कांय ना. बट द फॅक्ट इज दॅट देर इज सिमरिंग डिस्कंटेंट इन द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ द BJP. ओके, सगळ्या कडेन हें दिश्टी पडटा आनी ताजें आय कॅन एलॅबोरेट बेटर. ऑन दीस पॉयंट आय विल गो टू निलेश काब्राल. ते म्हणटात की तुमच्या पक्षा भितर अस्वस्थता आसा, तांणी सूत्र हलोवपाची गरज ना, सूत्र तुमच्या पक्षा भितर हलतात, तुमचे आमदार अस्वस्थ आसात आनी तातूंतल्यान हो बोवाळ जाला. म्हाका दिसना तशें कांय, म्हाका जर दिसनाच. आय पर्टिक्युलरली फील येस, एनी गव्हर्मेंट टू परफॉर्म इट टेक्स टायम. आनी अपेक्षा आसता, एज रोहन सेड दॅट न्यू आमदार जाल्या कारण आमचे अपेक्षा आसता सरकारा कडेन की बेगीन जावची कामां. बट म्हाका जर दिसता की म्हजी कामां ऑलरेडी पायपलायनीक लागलेली आसा. इट विल टेक सम टायम टू आउटकम. कित्याक फाटल्या सरकारांनी कांयच करूं ना. ओन्ली 15% ताका टॅग आशिल्लो आनी दॅट नोबडी कॅन डिनाय. आनी देर वॉज नथींग आनी ईच वन फॉर हिमसेल्फ. ह्या सरकारान एक वॉट दॅट इज अ कोहेसिवनेस वेर इट इज परफॉर्मिंग आनी इट विल परफॉर्म. खंय तरी तुय अस्वस्थ आसा मातसो? ना, अस्वस्थ म्हाका अस्वस्थ म्हणल्यार कितें आतां अस्वस्थ इज वॉट दॅट आय एम नॉट हॅपी विथ द गव्हर्मेंट जाल्यार आय डोंट थिंक सो. हांव एम व्हेरी हॅपी विथ द गव्हर्मेंट. येस, इंटेन्शन्स वेर दॅट एज अ न्यू MLA एक्सपेक्टेशन आसताच न्ही की रोखडेच कामां जावपाक जाय. तुज्या अपेक्षे इतली कामां जाल ना? No, maybe I might be wrong. Since I am a new MLA, I don't know. But I feel as a MLA, there are certain development work जी constituency जावपाक जाय, रोखडी जावपाक जाय, ती जावना. पण ताका अस्वस्थ म्हणटा म्हाका खबर ना. बट आय फील दॅट वॉट हांव जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसतालें की रोखडेच हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, तें जावपाक. तर तशें तें जायना. तूं ताका जर अस्वस्थ म्हणटा जाल्यार मे बी इट अस्वस्थ म्हणजे पर्सनली. बट एज फार एज अ पार्टी इज कन्सर्न, आय थिंक इट इज गोईंग स्टेबल आनी सगळ्यांची कामां अशी फुडें जावत वयता अशें दिसता म्हाका. तुमी जर ना जाल्यार कोणूच कितले अस्वस्थ असले आनी कोणाक कितलें फुटचें अशें दिसलें जाल्यार तांगेलें तें प्लॅन सक्सेसफूल जावचो ना. वॉट इज युअर पार्टी स्टँड? फाल्यां समजा जर अशी परिस्थिती येता ज्या जाग्यार तुमची गरज पडटा, सरकार हालपाक शकता, अशी परिस्थितीक तुमचो पक्ष कितें भुमिका घेतलो? सी, आमच्या पार्टी कितें वॉट स्टँड आवर पार्टी वील टेक दॅट वी हॅव टू वेट फॉर दॅट पॉयंट टू कम. बट एक्चुअली इफ यू गो टू सी ते उलयता आसतना एक मातशें दिसता
की हूंय तरी कितें जालें आहा म्हण, बिकॉज बिफोर कमिंग हियर आय डिडंट नो देर वॉज एनीथिंग, बट हिंग दिसता की समथींग इज देर. बट वन थिंग इज श्युअर, आय थिंक it is for the ruling dispensation to maintain his people, not for us to say how good are his people. I think so. Chief Minister is personally responsible and accountable What for will it. be your party stand? My party stand will be, we will wait to reach the bridge and then we'll cross it. But for the You time are being, open for any option. for the time being, we have got no such proposal, nor we have even gone and met anybody. You can check my phone details. They will tell you whom I have phoned, whom I have not phoned, what I have done during the last few days, because Parrikar is famous for it. He's got record of everything. So I think we can verify facts. But तुमची party has kept all options open. No, my party has not taken any decision. Now we have been approached. You are giving that diplomatic answer. Yes. You are not answering my question straight. No. You are straight telling me that you are not answering my question straight. कित्याक दिसता ह्यो जो तो म्हणटा आलेक्स की कितें अशें आसा अशें दिसता. आतां तुम्ही जेन्ना अशें आसात कित्याक ही जाणवता? वाय? पहिले म्हणल्यार BJPक एक मॅन्डेट मेळ्ळी, 21 आमदार आयले तांचे. तशेंच बाकीचे जे आमदार निवडून आयले ह्या परिवर्तनाच्या वाळान दे हॅव टू बी गिवन अ पर्टिक्युलर ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ वेदर दे आर इन रुलींग, ऑपोजिशन, सपोर्टिंग कितें आसा तें. आमी अपक्ष म्हणून निवडून आयले. एज वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट गिवन टू द गव्हर्मेंट, आय थिंक द BJP people also should realize that due respect should be given to the MLA of the constituency who has been elected. आता for me or आमचो नरेश सावळ बिचोलेचो, we have fought candidates who were put by BJP. Correct. जेन्ना जिंकले तेन्ना you have to, and we are supporting the government in spite of winning against the BJP candidates. They have to understand कि there shouldn't be interference. आज कितें जाल्लें आसा, BJP at a worker level, total interference. आमदार असतना तूं आनी एक टीम दवरता थंय. एक स्कीम आसता गृह आधार नाल्यार लाडली. दीस आर स्किम्स एज पर द BJP मॅनिफेस्टो, बट देट इज नॉट द मनी ऑफ BJP, इट इज द मनी ऑफ द टॅक्स पेयर. जेन्ना आमचे लोक जेन्ना आमी सगळे स्किमी कंप्लीट करता, पंच मेंबर जावं आमचे वर्कर्स घरा घरी गिवींग स्किम्स एट द डोर स्टेप, वी आर डुईंग दीस. हें सगळें रेडी जालो मसालो, सगळी तयार जाली की तांकां स्कीम पावचे वेळार एक मंत्री येता, एक तंत्री येता, नाल्यार कोण एक आमदार येता, टेक पिक्स अप द कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल वर्कर्स अँड स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दीस पर्टिक्युलर स्कीम एज अ सँक्शन लेटर्स विथ नो प्रोटोकॉल मेंटेन्ड. ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी जावंक शकल्यो, कन्यादान म्हण, गृह आधार म्हण, लाडली म्हण, ॲब्सोल्युटली दे आर वर्किंग इन अ डिफरंट डिक्टोरेटोरियल मॅनर. समज आमचे कोण आशिल्ले पनिशमेंट ट्रान्सफर म्हणून तुका एक सेक्रेटरी हांगाच्यान काडटा थंय मारता. पंचायत आमची समज आसली, ही BJPची पंचायत न्ही, सेक्रेटरी असो दवरप की सगळे आडावे घालप डेव्हलपमेंट वर्क्साचेर. In spite of you supporting the In government. spite of me supporting the government. Now these issues have been raised from time to time with the government. The thinking process of the BJP people has to change. That other than Mr. Manohar Parrikar, who can think little out of the boundaries, I don't find anybody in that particular side who can think more than doing this small issue based. Okay. हातून एक अस्वस्थपणा प्रमाणे सुरू जाता. विष्णू, तुका असो सारको सॅफ्रन कलर मारपाक जायना. यू आर सीन एज एन इंटलेक्च्युअल, तूं एक कलाकार म्हणून पळयता, तुका एक संवेदनशील लेखक, कवी, नाटककार म्हणून पळयता. जेन्ना ही गजाल पक्षा मदली जी रोहन सांगता ती तुकाय जाणवता की खंय तरी एक डिक्टेटोरियल एटिट्यूड आसा, खंय एकदां आमदाराकय जाय तशी मान मेळना, ह्यो गजाली जाणवतात? हांव तुका स्पश्टपणान आनी प्रांजळपणान सांगता. हें सांगतना कसली डिप्लोमेसी ही म्हजे तकलेन ना, अंतकरणांतल्यान सांगता. लेट अस एक्सेप्ट वन फॅक्ट दॅट वी हॅव नॉट कम थ्रू रेजिमेंटेशन. हांव आयला तो एक दुसऱ्या चळवळींतल्यान आयला. हांव पक्षाच्या सुरवाती पसून वाडूना. बरोबर. पण हाजो अर्थ असो न्ही की ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते हातांचो अनादर करता. त्या जाणी पार्टी सांबाळून दवरल्या, दीर्घकाळ जे पार्टीक काम करता, तांच्या बद्दल आमच्या मनान खूब आदर आसा. पण जेन्ना ह्या मतदारसंघाची तिकीट हांवें जेन्ना घेतली, तो मेरेन पक्षाच्या 23 मतदारसंघांनी सगळ्या वॉर्ड समितीची पुनर्रचना जावन तांच्यो 10 मिटिंगो जावन सगळे एपरेटस निवडणुकीचे तयार आसले. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मंडळ समिती सुद्दां अस्तित्वांत नाशिल्ली. फक्त जे कांय थोडे एक कार्यकर्ते आशिल्ले ते कार्यकर्ते आशिल्ले. ते कार्यकर्त्यांक जमोवन आनी आमचे जे कोण कार्यकर्ते हांकां जमोवन हांवें म्हज्या प्रचाराचें काम सुरवात केलें. आतां ती मंडळ समिती आसूं नाशिल्ली म्हणून म्हाका कितें अडचण आयली अशें ना, कित्याक मतदारसंघान जी म्हजी बांदणी करपाक ती हांवें पयलींच करून उडयली.